सगळी उभी रावया आणि या दिकाक येवकार दिवंक गायन करुया. A36 पेज नंबर 20. Papa आमचो तूं मोगोरताय, आमची मोदें जेजूक धाडटाय. हो मोगोर कोण निर्वास दाखोव, आपलें जिवीत तुका भेटोव. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोगून जाता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोगून जाता. सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूं. जेजू वरवीं जिवीत सोडूं. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोगून जाता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोगून जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा बडिनो, आयच्या दिसाक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक आमी जमा जाल्लीं आसतना परम संस्कारांत जिवो जेजू हाजीर आसा ताचें आसणें ह्या वेळार ह्या आख्ख्या मिसांत आमी अणभवतले. आनी ती आसण्यान भरलेलीं जावन आमी घरा वेतले, वावराक वेतले. आमी सगळे कडेन हांगा तूंय एकामेकाक भेट्टा तितलेय कडेन आमी ह्या आमचे सभे आसतल्या जेजूक दुसऱ्यांक वांटून दितले. भक्ती मनान ह्या आयच्या मिसांत आमी वांटो घेवया. आमी ओसोक म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या गुन्यांवाचें देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. देवाची काकलुती कोलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर्पिदार देवा आनी तुमकां वावुरलें. म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चालून वायट लागून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भांगेन सदां सांगपाक लागली सगळ्या युद्धांत आनी कळपांत आनी तुमकां वावुरलें. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोव. आमेन. सौम्या काकलूत कोर, सौम्या काकलूत कोर, काकलूत कोर. Krishna काकलूत कोर, Krishna काकलूत कोर, काकलूत कोर. सौम्या काकलूत कोर, सौम्या काकलूत कोर, काकलूत कोर. आमच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया.
आनी आयच्या मिसान करीतपणीन सॅड्रीक आनी नाताशा हे आमच्या भावा भयणी पासत तांच्या कुटुंबा पासत बापाक दिनवासुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनांचे देवा, तुवें पादुवाच्या भाग्योन दांतुनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजी आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूंक. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव दिशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्पोरान एलिजाक उबारून वचचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजांव किलकिलांतले भायर सरले. एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव. सर्वेस्पोर म्हाका जोर दानांक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सोदचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधू भाव ताचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जोर्दान नदीचे देगेर रावले तेन्ना एर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपले आवरण घेतले, ते रेवडायले आनी उदकाचेर मारले आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जाले. आनी पांय भिजोय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतूच एलिजेवाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोरशिलो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केलेलें जाय तें माग. एलिजेवान जबाब दिलो, तुजे आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम आवकोड. म्हाका तुजे सोरशिलो काडून वता तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उजेची गाडी आनी उजेचे घोडे दिश्टी पडले आनी ताचे मोदें उबे जाले. एलिजा भोवऱ्या मोदें स्वर्गात चडलो. एलिजेवान ते पळयले आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इस्रायेलाचे गाडी आनी तिचे घोडेस्वरानो. आनी तो ताचे नदरे वयलो भायर पडलो. एलिजेन आपले आंगावली घेवन ताची 2 ओद्रां केलीं. सोकला पडले ते एलिजाचे आवरण ताणें काडलें आनी परत वचून जोर्देनीचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें ते उदकार मारले म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारले तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावले आनी एलिजाव आलतोडी आयलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. तुजी भक्ती कोत्तल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शरणां येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोळेपण सर्वेस्पोरा सगल्या मनशांच्या दोळ्या मुखार. जबाब, सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. मनीस लोचंडा मारतात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाड बिवाड करतात तेन्ना तुज्या तोंबुंतान तांकां राखून दवरताय. जबाब,
सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट धरात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपले विस्वाशी भक्त्यांक तो राखता, पूण ग्रोलवान बोल्लोल्यांक सर्वेस्पर खोटयेन फारीक करतलो. जाबा सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट धरात. शुभ पट्टनाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय 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 सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोळीन जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय दुरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणीन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक पडचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्तीं केलोलें पडयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंगयां सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पडोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणीन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्तीं आसल्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्तीं केलोलें पडयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंगयां भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवनाय, पूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काडूक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, ताणीन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, वगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी गुप्तीं केलोलें पडयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाळमी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणो सगोड आमी ह्या वेळार ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक इगोर्जेन भितर सरल्या. आनी इगोर्जेन भितर सरतना आमची सदांची संवय आमी उजव्यान दाव्यान पडयता आनी थंयसर सांतां भक्तांच्यो इमाजी आसात थंय तांकां विजीट करता, तांचो उमाग घेता, थंय मागणें करता आनी ताचे उपरांत येवन मागीर आमी आमच्या जाग्यार पोसता. ही कांय जाणांची अशी संवय. पूण खरें म्हळ्यार भाव भयणो आमी इगोर्जेन भितर सरता तेन्ना
आमची तुंय दारा लागींसून नदर हांगासर ताबेर्नाकला मुखार एक लांब आसा जळटो दिवो ताचेर खरें म्हळ्यार पडटा. वो उजवाड देवाच्या आसण्याची खुणां आमकां उगडास करता की हांगासर जिवो देव ताबेर्नाकलान हाजीर आसा. देखून आमी मनान भितर सरता, आमी दिवी मोडटा ओ बागोवता आनी मागीर सांतिस्मा उजीर आमी आमचे मागणी करता. मिसा उपरांत संस्कारालो उंडो ताबेर्नाकलान दवरलेलो आसता. एक्सटेंशन ऑफ द युकरिस्ट म्हणटा आमी. थंय दवरलेलो आसा देखून आमी ह्या जिव्या जेजूक नमस्कार करता आनी मागणी करता. जेन्ना मोइजेस जळट्या जिलकुटाक पडयता तेन्ना तो कितें गाय म्हूण पडयोवंक मुखार सरता त्या वेळार ताका आवाज जाता, तुज्या पांयांच्यो बांदूंक काड, कित्याक ज्या जाग्यार तूं फुडें सरताय तो जागो पवित्र. बाबा भयणीनो, हें देवाचें आसणें ह्या मिसा बलिदानांचे सुरवातेकूच आमी दर एकलो अणभवता भोगता. मिसा बलिदानांत जेजूचें खरें आसणें आनी आजीरपण आमी अणभवता. हो विशय आयच्या दिसाक आनी हाचेर आमी नियाळ करता. स्टीवन रे ह्या नांवाचो एकलो बॅप्टिस्ट प्रोटेस्टंट म्हणुया, तो 1994 वर्साक आपल्या आख्ख्या कुटुंबा बरोबर कातोलीक इगोर्जेन भितर सरलो आनी तो जोडी मोडी जायत्या देशांनी पासून आपल्या जिविताची कोता काणी आपलो अनुभव कातोलीक इगोर्जेन भितर सरलेलो हो दुसऱ्यांक वांटूंक वेता. आमच्या गोंयांत पासून तो पावल्लो आसा आनी एक एक कडेन आपल्या उलोवपांत ताणें अशें म्हळें, हांव मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना म्हज्या कुटुंबा बरोबर सुमार 6 वर्सां पासून सुरवातेक आख्खें मिसभर हांव रडलो. कित्याक हाचे आदीं हांवें संस्कारान आसलेल्या जेजूची फकाणां केल्लीं. हांव म्हणटालो तातूंत जेजू हाजीर ना, तो जिवो ना, थंयसर आमकां जिवो जेजू थंय हाजीर जायना, ती बेश्टी खुणां अशें हांव म्हणटालो. देखून हाचो म्हाका उगडास येता आनी कातोलीक इगोर्जेन भितर सत्तोच ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव वांटो घेता तेन्ना 6 वर्सां पासून हांव रडटालों. ही म्हजी चूक, हें म्हजें पातक. आपल्या जिविताचो अनुभव संस्कारान आसल्या जेजूक खरेंच तो जिवो हाजीर आसा हें सत भाव भयणीनो तो आमकां कळयता. लोकांच्या शुभ वर्तमानान आमकां वाचूंक मेळटा, एमाउसाचे दोग शीस जेजूच्या मरणा उपरांत रिते कशें जालें. एकसुरपण तांच्या जिवितान भितर सरलें, निराशीपण तांकां वेडो घालतालें. देखून ते एकसुरे कशें चलता आसतना कळटा ना कळटा जेजू तांकां मेळटा, पूण एक वाटसुरो म्हूण समजून जेजूक ते आपणागेर येवकार दितात. ते एकसुरे तांकां सांगात ना, देखून आनीक एकलो सांगाती मेळ्ळा असल्या वेळार त्या खातीर ते जेजूक म्हणटात, म्हणजे वाटसुऱ्याक म्हणटात, आमचीशी राव. जेजू तांचे बरोबर रावता, जेवणार उंडो मोडटा आसतना ह्या दोगूय शिसांचीं काळजां उक्तीं जातात आनी जेजू भाव भयणो त्या वेळार थंयसरलो नाच जाता. हाचो समज कितें? इतल्यान संवसार सोरो पासून मनीस कुडींत जेजू मनशांक भेटचो ना, हाजीर जावचो ना, पण एका उंड्यांत आनी सोऱ्यांत जिवो जेजू कसो ह्या उंड्याचे मोडणेन दिसाच्या दिसाक मिसाच्या बलिदानांत सदांकाल मनीस कुडाक आपलें आसणें आपलें हाजीरपण दाखोड करतलो. हें सत भाव भयणीनो थंयसर उगडापें जाता. आदल्या करारांत जेन्ना देवाची पोरजां अरोण्यांतल्यान प्रवास करतालीं तेन्ना ताका भूक लागली आनी देखून ताणें देवाक उलो मारलो, आमकां जेवण दी, आमकां उंडो दी. आनी तेन्ना देव तांकां माना कसो हें जेवण पाठयता. वेगळेंच जेवण, तांकां कांय समजना, देखून ताणें म्हळें माना म्हणजे हें कितें? तरूय भाव भयणीनो जेवणा दिशी
ती सातिशपेज जायनात, तांची भूक कोबार जायना. खरें म्हळ्यार हें कितें? हें अशें म्हणप आसून देव आपले पोरजेक एका जिव्या मुंड्याशी पावयतालो. देखून नव्या करारान जुवामाच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना जुदेव जेजू लागीं वाद विवाद करतात, तेन्ना भाव भयणो ते जुदेव जेजूक उगडास करतात. आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो, तांकां देवान सर्गींचो उंडो दिलो आनी जेजू तांकां म्हणटा, ओरोण्यांत ताणीन उंडो केलो पूण तुमचे पुर्वज मरून गेले. तुमकां सर्गींचो उंडो दिलो आनी तो काबार जालो, पूण तुमकां आज आनी सदांकाळ सर्गींचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. देखून हो आसा जिवो उंडो, हांव जिविताचो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणांक जियेतलो. हांव ताचे सोबेन जियेतलो, तो म्हजे सोबेन जियेतलो आनी हे तरेन आम्हा दोगांय मदें हें एकूच जिवीत आसतलें असो जेजू भाव भयणो तांकां कोडयता तेन्ना जुदेव म्हणटात हें कोणाच्यान मांदून घेवपाक जाता. तरूय जेजू म्हणटा म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सदांकाळ जियेता. देखून जो उंडो हांव तुमकां दितलो तें म्हजेंच मांस. आमच्यांनी मांदून घेवपाक जायना, कोणाच्यान आपलें मांस मनशाक दिवपाक जाता. देखून हे जुदेव भाव भयणो ताचे सरचिले कडसडटात. जेजू आपल्या शिसांक विचारता तुमचें कितें, तुमकांय हें मांदून घेवपाक आगोड लागता? तेन्ना पेद्रू सगल्यांचे वतीन उलयता, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतल्यो? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. भाव भयणो हीं जेजूचीं उतरां आल्ताराचेर घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी आतलें पियेयात हें म्हजें रगत. पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन भाव भयणो ह्या उंड्यांत आनी ह्या सोऱ्यांत जेजूची कूड आनी रगत आमकां आजीर जाता. ट्रान्ससब्स्टन्सिएशन आमी म्हणटा. द सबस्टन्स ऑफ ब्रेड चेंजीस इंटू द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. द सबस्टन्स ऑफ वायन चेंजीस इंटू द ब्लड ऑफ क्रायस्ट. म्हणजे उंडो जेजूच्या मांसांत बदलता आनीक सोरो जेजूच्या रगतांत बदलता. हे तरेन भाव भयणो आमकां हो जिवो जेजू ह्या मुंड्याचे मोडणेंत ह्या मिसा बलिदानांत आजीर जाता. आमकां गरज बाबार्ताची. देखून भाव भयणो हें देवाचें आसणें आमी पळयता आदल्या करारांत एक कुणाक कशी घोडी, पूण आज आमकां खरेपणान हो देव जिवो देव आजीर जाता. हाचे पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार एलिजेव एलिजा लागीं मागता, म्हाका कितें तरी तुजें दी, तुजें बोड म्हाका दी, तुजी सकत म्हज्यांत येवून दी. आनी खरें म्हळ्यार एलिजाची सकत एलिजेवान पावता. शुभ वर्तमानान जेजू आमच्या लागीं उलोवन म्हणटा, तो म्हणटा तूं उपास करताय तेन्ना, तूं भीक घालताय तेन्ना, तूं दान मागणें करताय तेन्ना तुज्यान जर देवाच्या आत्म्याची सकत ना, देवाचो आत्मो तुजे सगळें जतोर हाजीर ना, हें कित्याकूच उपकारना असो जेजू भाव भयणो उगडास करता. ह्या खातीर हो जेजू आमकां हाजीर जाता ताचेर आमकां भाबार्थ आसूंक जाय अशें हांवें म्हळां. देखून कोमिन्यांच्या वेळार संस्कार लोलो उंडो आमचे नोदरे मुखार पावता तेन्ना हात लावपाक तो उंडो, जिबेक घेतल्यार वो आमी तोंडान घेतल्यार तो उंडो, पडयोवपाक तो उंडो, पूण सत मानतेल्याक जेजूची कूड आनी रगत तातूंत जिव्या देवाचें जेजूचें खरें आसणें. ह्या खातीर भाव भयणो ह्या भाबार्थान ह्या जेजूक आमी शेवता, जेजूक आमी घेता. एक फिरगोजें नांव आसलो थोडीं वर्सां फाटीं, आनी एकलो मनीस मिसाक येना आसलो, आनी तो न्हू रातचो बार्राचेर सोरो पिवन इगोर्जे मुखायल्यान वेतालो तेन्ना तो म्हजीं खेपाडां करतालो. तो म्हणटालो हो फादर आमकां मिसाक आपयता, मिसा गेल्यार कितें मेळटा? भाकरी कुडको. भाव भयणो मिसा गेल्यार जर हांव आनी तूं सत मानूच घेना तातूंत जिवो जेजू आसा म्हणून तो म्हाका आनी तुका भाकरेचो कुडको. पूण जो तर हांव आनी तूं तातूंत जिवो देव जेजू आसा, ताचें आसणें आसा, म्हज्या जिवितांत तो रिकून म्हजें जिवीत ताच्यान बदलता हें हांव सत मानून घेता जाल्यार तो सर्गींचो उंडो. देखून आमेन
हें आमी म्हणटा तें उतर भाव भयणीनो एकदमूच गरजेचें. वय हांव सत मानतां हो जिबो जेजू. वय हांव सत मानतां तातूंत जेजूची कूड आनी रगत आसा. वय हांव सत मानतां ह्या जेजूच्या कुडींत आनी रगतांत म्हाका जेजू सभेक जिवीत आसा. ह्या असल्या भावार्थान भाव भयणीनो आमी हो कुमिन्यांव घेवपाक फुडें सरता. देखून कुमिन्यांव घेतोच आमच्यांत हो जेजू रिगलेलो आसता, हें देवाचें आसणें रिगलोलें आसता. ह्या खातीर भाव भयणीनो पाप साहेब बागेवन जुवांव पावलो दुसरो सायबीण मांयक द वुमन ऑफ द युकरिस्ट म्हूण पाचारता. परम संस्काराची हो स्टोरी. कित्याक सायबीण मांय सवें हो जेजू आसलो. तिणें देवाच्या उतराक वय म्हळें तेन्ना हें देवाचें उतर तिच्यांत रीग घेता आनी हो जेजू तिचे सवें भाव भयणीनो देवाचो शब्द आजीर आसता. हो जेजू आपणा सवें आसलेलो हें देवाचें आसणें भाव भयणीनो सायबीण मांय दुसऱ्यांक वांटूंक वेता. आनी हे तरेन आमकां दर एकल्याक त्याहून अदीक गरजेचें आनी तें म्हळ्यार आमी युकरिस्टीक कम्युनिटी, आमी ताबेर्नाकल, आमच्यांत जिवो जेजू आसा. देखून कुमिन्यांव घेतोच जायते फावटी कांय लोक कितें करता, दिमी घालून मागणें करता. बरें आसा, करूंक जाता. पूण मागणें करता तेन्ना आमी आमचो सेंतीत ताबेर्नाकलाचेर आसता. आमी सांतिस्माक पडयता आनी आमचें मागणें करता. खरें म्हळ्यार ताबेर्नाकल तुजें सवें आसा, तुजें सवें जेजूक तुवें घेतलेलो आसा. देखून दिवींक घाल, उबो राव नाजाल्यार बसून राव. पूण गरजेचें म्हळ्यार तुजें सवें आसलेलो जेजू तूं अणभवता, ताचें आसणें भाव भयणीनो तूं अणभवता. देखून हें आमकां एकदमूच गरजेचें. बागेवन आंतोनीच्या हे त्रेजनांत भाव भयणीनो आमी वांटो घेता. बागेवन आंतोनीच्या जिवितांत परम संस्कारा विशीं एक धाकटुली घडणी आसा आनी ती म्हळ्यार एकलो अनभावार्थी मनीस जेजू साक्रामेंतांत आजीर आसा म्हणून हें कशेंच मानून घेवंक जायना अशें तो म्हणूंक लागलो. तेन्ना बागेवन आंतोनीन ताका म्हळें एका गाडवाक, बुकेल्ल्या गाडवाक हाड. आनी मागीर त्या गाडवाक हाडटोच त्या गाडवा मुखार तोंड दवरलें आनी एके वाटेन ताणें परम संस्कार हो ऑस्तेन्सर दवरली. गाडू तोंड हाका ताचेर नदर पासून मारिनासतना परम संस्कारा मुखार दिमी मोडटा आनी हांगासर त्या अनभावार्थी मनशाक कळोन येता की खरेंच जेजू जिवो ह्या संस्कारांत आजीर आसा. ह्या खातीर भाव भयणीनो हें देवाचें आसणें आमी कशें भोगूंक जाता. कांय लोक भाव भयणीनो ह्या कोवीड ह्या पिडेक लागून सगल्यांनी आतार कुमिन्यांव घेवचो अशें सुचयिल्लें आसलें. कांय लोक आजून पासून तें मानून घेना. तांची चिंतप जाता आतार कुमिन्यांव घेयल्यार वायट, जिबेर घेवपाक जाय. म्हाका अनुभव मेळ्ळा, कांय जाणां जिबेर कुमिन्यांव दिनात म्हणून उठून पासून गेल्लीं आसा. कुमिन्यांव नाका, बरें केलें, कोणाक नाकारलो. कुमिन्यांव वांटूंक येयल्ल्या पाद्रीक, सिस्टरीक वा युकरिस्टीक मिनिस्टर आसा ताका नाकारला, तुवें जेजूकच नाकारला. कित्याक भाव भयणीनो तुमची जीब संस्कारलेल्या जेजू ह्या अस्थी परस अदीक व्हडती ओ गोडये. तुमची जीब तुमच्या आतां परस अदीक व्हडती. जेजू भाव भयण आमचे कुडीक आफडटा जाल्यार तो आताचेर घेतलो वो तो जिबेर घेतलो तो जेजू न्हय. देखून आमकां गरजेचें तें जिबेर घेताय म्हूण तूं पवित्र जाता अशें कांय ना. आतार घेताय म्हूण तूं पवित्र जाता अशें कांय ना. तूं जिव्या जेजूक घेताय देखून भाव भयणीनो तूं पवित्र जाता. हें सत आमी दर एकल्यान भाव भयणीनो ओळखून घेवपाची गरज. कोण एकलो जाणार मनीस म्हणटालो ड्युरींग द मास इट एपियर्स that Christ is not present in the sacred species. संस्कारलेल्या उंड्यांत जेजू आजीर ना सो दिसता मिसा वेडार. And after the mass it appears that Christ is not present amongst the Christians. मिसा उपरांत क्रिस्ती लोकां मदें जेजू ना सो दिसता. हें कशें आमकां भाव म्हणून ताबें जातलें? फकत बाबार्थाक लागूनच ताबें जातलें. बाबार्थ जर ना अशेंच जातलें. कितें घडटा तें सदांचेंच जेजू बेश्टी खुणान दी अशें आमी म्हणटले. ओ घडये आमचे सभे आनी जेजू खंय? मिसांतूच इगर्जेन येयली, आमी मागणें गेलें, आमी घरा गेलीं. मागीर आनी भायल्यान आनी खंय जेजू आमचे मदें देवाचें आसणें. हें आमकां हो बाबार्थ भाव म्हणून आसचो ना. देखून ह्या बेडार ह्या मिसा बलिदानान जेजू आपणाक ह्या उंड्यांत
मोडून आमकां दर एकल्याक वांटून दिता आनी तो म्हणटा हांव जिविताचो उंडो जो कोण उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो हें तूं सत मानताय वय सायबा तूं आमचो बाबाड वाडय. सुगोट उबी रावुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमी घालतिकायेन देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपले पोरशेक मिसा बलिदाना वरवीं देवाचें उतर परगट्टाना जेजू जिवें आसणें खरेंच हाजीर आसा हें सोत पोरजेच्या काळजा मनान रिगूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दुनिया देवा आयकमचो ताळो उक्तीपणान मारता उलो. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी पोरजे खातीर वावुरतना देवबिरांतीन आनी बऱ्या मनान वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकमचो ताळो उक्तीपणान मारता उलो. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी मिसा बलिदानान वांटो घेवन संवसारी बुलोवण्यांक पाठ करून आमच्या भावार्थाक सोबता तसलें जिवीत जिवंक बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकमचो ताळो उक्तीपणान मारता उलो. आयच्या त्रेजनाचो दावो दीस पेटयतल्या सेड्रीक आनी नताशा फेर्नांडीस आनी ताच्या धुवांक बाग्योंत आतोनीचे मोजोतीन देवान बरे भलायकेन सांबाळूंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. दुनिया देवा आयकमचो ताळो उक्तीपणान मारता उलो. भोव दयाळ बापा आमी इतली वसोक की तुज्या आदारा विणे आमच्यान कितेंच करूंक जायना देखून तुज्या आदाराचेर पातयेवन विस्वासान तुजे मुखार घाल्ली आमची मागणी तूं आयकून घे तुज्या आपुता जेजूचे नांवी. दाना तोयाराचे वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. Dunia soraci Somiaci sunt gololi Tace con aple masrogo Tare posum cauciaotea E quod corun Jesu bole Amcia calzaci betcota Bapa manunge eganie Duja manang somorbita Mirmol betulia soraci Somia Jesum pigololi Tace con aple masrogo Tane posum capcia odmia बाबा बुडीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत बिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवीदार आनी भोव व्हडक्या देवा, तुज्या भागवताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गुमड्यांक खाल तुज्या मोगांत जियोन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोतबीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतून तुज्या भोगताच्या मनाक हें बलिदान आमी भेटयता तेन्ना तुजे पवित्र सभेक तूं तें फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकूण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरोण सोंसूंक बेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. बाबार्दाचो गोट पोर गोठूया. सुम्या जेसू आमी ओवुंडो खाता आनी एकच पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण पोर गोठा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन सुजे, भाग्यवन दोरमृता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोतबेदार बापाक सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण ह्या जेजूच्या पवित्र उतरांचेर आमचो वावाड तीर घट कर म्हूण मागून जेजूचेंच प्रार्थन आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भापार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. आमचें खाण आनी पिवण जावन सदांकाल आमचे सभेन जियोवचे खातीर आपणाकूच मोडून आमकां सगल्यांक वांटून दिता तो जेजू हो. ताच्या जेवणांत वांटो घेता तितली आमी सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेतना आमी गायन घेवया. D30 पेज 63. Moje masu koreka zakun poleyat korsa kalza tumcha laglyata baguyat moja rokta amche kali zotreka Jesu तुका तुझी वाट पळयता तुका घेवन कशी
जाता आमचे काळीज ओद्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता जो कोण मोजे मांस खाता रगत मोजे पियेता तो मोजे सोबे रावता हांवूय ताच्या सांगाता आमचे काळीज ओद्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज ओद्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता ताका देव जिवीत दिता ताचे जिवीत बाळगिता जोटे दिसा उठयता वैभवान जिवो करता आमचे काळीज ओद्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज ओद्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता सासणाचे जिविताची आयकात रुत रामोची नियाळात निरोन तोरी सांबाळात ते काळी आमचे काळीज ओद्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता सगोट उबी रावुया. स्वर्गींच्या बाबा, भाग्यवंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोसाचो मुकूट तुवें ताका फावो केलोय. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पोतबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार उपकार करून बसात. हांवें हे प्रेगादोर आयल्यात तांची कोणाची ओळख करून दिवंक ना, पूण आज खेरीत एक्सेप्शन कशी हांव फादर लेओनार्द मोरायस हाची ओळख तुमकां दितां. आतां तो सद्याक जुनांचे पयले तावन म्हापशेंचो विगार. जायतीं वर्सां तो फॉर्मेशनांत आसलो, जावं रायतूरचे सिमिनारीन, जावं सेमिनरी निवास, जावं वयर हॉस्टेलांत. बरो फॉर्मेटर जायते पाद्री ताच्या हातांतल्यान पासार जाल्यात. आनी सेवा धर्मीक वस्तूंनी सारको डिसिप्लीन जूंय जूंय त्या फिरगोजांनी तो गेला, सारकी सेवा धर्मीक मांडावळ ताणें बरी घातल्या. Men of integrity, men of honesty, and men who speaks the truth. There are very few priests in our diocese who are persons of integrity. He is one of them. That's why I feel proud to introduce him to you all. तर म्हापशां तो तुमकां मेवतलो आनीक बरे भशेन आपलें यादनीकपण म्हजो इश्टो आमी बरोबरचे. तो म्हज्यान 3-4 वर्सांनी व्हडलो, 3 वर्सांनी पाद्रीपणान, आनी बराबर आमी सदांच भोंवता. ते पासत हांव ताका दिनवासतां. हांगा आयलो देखून एकूच नवें ताका दिलां हांवें. आनी मागीर फुडाराक तो बरो प्रेगादोर जाल्यार आमी ताका हाडटले. हांव बरी भशेन तो सोजमळी दिता. आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचीं आशिर्वचनां हे नवे म्हापशेंचे शाराचे फिरगोजीन ताका आनी ताच्या बराबरच्यांक मुगे ताच्या पातकुरांक आमी मागता. आमचे इगोजेचें ऑफीस उक्तें आहा मिसां दिवंक आनी मागीर डोनेशन दिवंक. सॉविनीर शॉपूय उक्तें आहा. तुमकां कितें जाय जाल्यार तुमच्यान थंय घेवं येता. आमचे इगोजेचे वाटेन हे वाटेन स्टेजीच्या फाटल्यान वॉशरूम्स आहात, ते उक्ते दवरल्यात तुमकां. आनी हे वाटेनूय आहात, ते वाटेनूय ते उक्ते आहात. कुमसाराक फादर हायसिंत आहा. तो सकाळीं येता, 7:30 सुमार तो येता आनी रावता. 11-11:30 पासून कोणाक कुमसार करूंक जाय ताच्याशी वचूं येता. आमी आसतले, आमी सांकिस्तीन बसता, पूण तो ऑफिशियली कुमसुंदरींत आहा, थंय तुमच्यान जावं येता. कालच्या दिसा कलेक्शन जालां 1,11,760 रुपये. तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां किरीत भाशेन दिनवासता. तुमी इतले उदारपणान तुमची देणगी आमची गोरजेक बायगोंत आंतोनीच्या मनान दितात. देखून बायगोंत आंतोनीन तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आपली आशिर्वचनां घालची. आतां आमी आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी करुया. बागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवतूय म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवंशान रावतां. बायगिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळकाक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें माग.
ओरचोरेंच्या बागयोंत तांतून तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तर तुजे पोतवेदार मजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोनबाळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गोडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबोनासतना विनंती कोर आमेन. दुनियाच्या या दुर्विरामोक्तीपोणा संसार बोर्देस लोक ताका करतात नोमान आयच्या दिसा जोडून घेतलो संतोषान सगळ्यांक व्हरतो मान जागी वचून मेमोरियाद आसलोलो चूक नासलेले चिन्मान चुकेंची येलो ताचे कुडीन फुंको वेराक दिवपाचो श्रेष्ठ मोताचो ताच्या उस्पुन्यान साबाडपाक पोरजेच्यो कुडी बोलिकेन वेतातूय पडलेल्यो पिडा रोगाच्या सुतीन कालासलेल्यो नव्यान दूर जाल्यो ही सभा हांगासून करता गायोना ताच्या मनाक सैताचे ताळे सोडला ताच्या बागेवत मागण्यांक मेळूंक आमकां वीर थांबोन आसतना सालामती पदवी आनी मान मेळचो सरकार आसा ताका सुद्रीर बसलोलो पोरसोलांता तो संसार चलयता तो एक जावनूय एकलो. आमचे पासोत माग बागिवून तांतून आमकां फौज आमच्या जेजू क्रिस्तान पासायला प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा बागिवून तांतोनीक सोर्गींचे जाणवायेन तुवें बोरलोय ताचे विनोतीन ती शिकोण विस्वाशीपणान सांबाळूंक आनी आमच्या जिविताचे चालीन तिका साक्षी दिवंक आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आमचे आसूं सोदां काल. शेवटाक कमी गायन घेऊया U25 पेज 243. Santa Toni Bogda Firgyace Kulicha Tuja Kronta Baluk Jesu Raza Tuja Kronta
पाप्याच्या दारां